हाय फ्रेंड्स, केश आहे सगलीं समजता सगलीं बरें आहे म्हूण. आज मुगे सेकेंड डे ऑफ आनी काल आम लुलूसो मटन घेयल्लें, इंडियन मटन. सो आम चिंतिल्लें की आज मटन बिरयानी कोतो मू. सो ओके तुमकां रेसिपी दाखयता हांव. ओके चड एडवांस न्हू ती. ओके मातशें फास्ट जावपा कित्याक टायम ऑलरेडी 1 o'clock जालें. बाय 2 o'clock म्हळ्यार म्हाका रेडी करपा जाय. सो तुमकां दाखयता मातशें फास्ट मटन बिरयानी करपा. ओके आनी चोया प्रोसिजर दाखय तुमकां. ओके सी यू. केलें 3 कप्स रायस घेयला. ओके बासमती रायस. ओके आतां डायरेक्ट हांव हेतू बे लिव्स घातलो, थोडें ऑयल घातलो आनी थोडे होल स्पायसीस घायन बॉयल करपा जातलो. सिनेमन स्टिक्स 2-3 क्लोव्स, कार्डमन, थोडें जिरा आनी 2 बे लीफ आनी मागीर सॉल्ट. थोडेंशें ऑयल घाता कित्याक ऑयल घायल्यार मातशें बरें रायस चिटकपाना. थोडेंशें ऑयल आनी एक पॉट स्टार एनीस, एक स्टार एनीसूय घायला. आतां हें घाता हांव बॉयल करपाक. आतां तें बॉयल जातलें. ओके आतां हें जाता म्हळ्यार रायस जाता म्हळ्यार आमी मीठ मॅरिनेशन करया. ओके सो फ्रेंड्स हें मटन घेयलें, बरें 2 पाट वॉश केलें, तेचे ते फॅट्स आसा ते एक्स्ट्रा काडलें, मागीर हाफ लेमन घेवन बरें मिक्स करून मॅरिनेशन केलें. सो हे मटन हांव सॉल्ट घातलो, लेमन घायलें आनी थोडो मसाला घातलो, बिरयानी मसाला. चड घायना कित्याक ते मागीर नायरा खावपाना न्हू स्पायसी. आनी कर्ड. थोडे कसुरी मेथी घाता हांव. सो हिंगाय घायलें हाफ टीस्पून गरम मसाला आनी मागीर हांवें घेयलें 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लीक पेस्ट. आतां बरो मिक्स करतलो आनी 30 minutes हांव मॅरिनेशना दवरतलो फ्रिजीन. सो ऑयल घेता, ऑनियन्स कॅरमलायज करपाक. ऑनियन कॅरमलायज जावपा जाय. सो हांवें थोडें सॉल्ट घायलां कॅरमलायज जावपाक, बेगीन कॅरमलायज जावपाक. आनी आतां जालें स्लायटली गोल्डन ब्रावन जाले. ओके हांव स्टार्ट करतलो काडपा. हें घातलो. सो हांव तें फुल्ली कॅरमलायज करना कित्याक फुल्ली केलें जाल्यार न्हू चड मागीर करपलेल्या भशेन जाता. सो हांव मिडियम मारता. सो मिडियम मात जाल्यार मातशें बरें पडटा, तेजे फ्लेवर येता मागीर बरो. सो तितलो तूं ऑनियन घाता ना सुबेजू मॅरिनेशनाक तितली तुगे बिरयानी आनी बरी लावता खावपाक. ओके ती हॅक इवन तुगे रेसिपी तितू बरी ना जायत बट तुगे ऑनियनाचेर आख्खो फ्लेवर येता. ओके जालें. आतां हांव मिक्स करतलो बरो आनी हाफ एन आवर दवरतलो. ओके ग्रेवी कोचना पयश. आनी थोडी टर्मरीक उडयल्या हाफ टीस्पून अशी. सो आतां हांव आनी ऑनियन कट करता कित्याक आमकां ग्रेवी करपा जाय न्हू. सो आनी ऑनियन कट करता. ऑनियन्स घेता हांव 3 to 4 ऑनियन्स. ओके आनी 2 टमॅटोज कित्याक घाता हांव एक्चुली गायनाय बिरयानी चड जाण बट टमॅटोज घाता हांव कित्याक मातशें चड इवन मातशें स्पायसी जाली न्हू जाल्यार टमॅटो न्यूट्रल करता स्पायसीनस, ताका लागून हांवें टमॅटो घायले.
भुरग्यां लागो एक्चुली चड आम स्पायसी करूं वचनाय बिरयानी. सो कुकर घेयला अशें कुकर मातशें गरम करपा जालें आनी घाता ऑयल. सो ऑयल घायलें आतां घाता आनियन. मातशें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटरी हांव टोमॅटो घातलो. सो हे आतां मातशें गोल्डन ब्रावन जालें सो टोमॅटोज घाता. सो 2 टोमॅटोज घेयलाय मिडियम सायज. सो फ्रेंड्स आमगे फोंड जालें. ओके आतां आमी घातलें मॅरिनेशन केलेलें मटन. ओके सो आतां हांवें प्रेशर कुकर बंद केला. ओके 4 to 5 विसल्सां रावता हांव. 4 to 5 विसल्सान मागीर ओपन करून चॅक करतलो. ओके की कूक जाला वा जालें ना तें. नाजाल्यार जालें ना जाल्यार आनी 1-2 विसल मान सॉफ्ट करतलो. हेचो आनी कांदो घातला. ओके कांदो कॅरमलायज करपा बिरयानी लेयरींग करपा. ओके 4 कांदे घेयले मिडियम सायज. ओके हेचो आमगेली ग्रेवी रेडी जाली. ओके बरें सॉफ्ट जाला सारकें 4 विसल्स. ओके डिपेंड तुमगेलें मटन कितको मेट्टे भाशेन. मटन समज तुमकां बरें टेंडर मेळ जाल्यार बरें सॉफ्ट जाता रोखडें. ओके आतां हांव लेयरींग करतलो. ओके दाखयता तुमकां. सो हांवें लेयरींग स्टार्ट केलां. ओके फर्स्ट हांवें कोरिएंडर घायल्या. ओके फर्स्ट लेयरा. ओके आनी मागीर आतां हांव स्टार्ट करता ग्रेवी घालपाक. सारकें लॅम मटन पीसीस बरें जाले सारकें सॉफ्ट जाले सारकें. ओके आनी हांव थोडें ग्रेवी घातलो. ग्रेवी तुमकां दिसता अशें मातशें पातळ आहा अशें म्हणून कित्याक हांवें चड स्पायसीस घालना आनी चड वस्तू घालना सिंपल केलां. ओके आतां हांव रायस घातलो पोतून. रायसूय सारको वेल कुक्ड जाला सारको बासमती दिसता तुमकां न्हू सारको सुडसुडीत आहा सारको रायस. आनी हांवें रागिल्ली फेवरेट बिरयानी आनी आय एम शुअर ताकी तुली लायक जातली कित्याक म्हाका मुजे बरें पयलें येयला धाडा वास बरो येता मरे ही म्हाका सांगता. ओके सेकेंड लेयर पोतू मीठ घातलो. सगळे मीठ काबार करता हांव घायन. तो लेयर इम्पॉर्टंट लेयर आसा तो सेकेंड लेयर. सगळें मीठ घायलें पोतू कोरिएंडर. आतां तुमी चोयलें आसतलें हांवें चड बारीक कोरिएंडर केलें ना कित्याक मातशें मोटें आहलें न्हू बरें रावता. ओके स्टार्ट करता आमगेलें कॅरमलायज्ड आनियन. हांवें कॅरमलायज्ड आनियन कितें घालता जाणा तूं. हांवें कॅरमलायज्ड आनियन करपाक आनियन घेयलें. ओके सिनमन पावडर घायला आनी थोडीशी शुगर घायल्या आनी थोडेशें सॉल्ट आनी तुमकां जाय जाल्यार ऑप्शनल ना कार्डमन घाले. कार्डमन न्हू कार्डमन आनी सिनमन बरो फ्लेवर दिताय कॅरमलायज्ड आनियनाक. ओके
नॉट लायक नॉर्मल तुम हें कोताय नॉर्मल फ्राय कोताय तेश कोन्न हें एक्स्ट्रा घालाय आनी चोयाय कितू फ्लेवर बरो जाता तो सारको कित्याक तेजेरूच तुगे ते स्पायसीनस तुगे तो स्पायसीनस आनी अरोमा येता बरो ओके ट्राय कोराय तुमगे रेसिपीन ट्राय कोराय ओके आनी ही रेसिपी ट्राय कोराय आनी म्हाका सांगाय कशी जाल ती ओके सिमिलर स्टायल हांवें केली ती शिको तुमको कोडे बरी आसतली रेसिपी बट ही मातशें न्हू तुका सांगिल्लें फास्ट करपा जाल्यार तुमकां एशें कोन्न बिजी शेड्यूल आहा जाल्यार आनी तुमकां एशें कोन्न बेगीन कोन्न बिरयानी खावपा जाय जाल्यार दीस इज अ व्हेरी नायस एंड इजी रेसिपी ओके चड डिफिकल्ट ना चड कॉम्प्लिकेटेड ना ओके आतां हांव हें सगलें घायल मुटरी लेयरींग बी केलें मुटरी पोतू हांव मुगेलो रायस कुकर ऑन दवरतलो मातशें कित्याक ते फ्लेवर आहाय ते सगले येतले बरें ओके ती उरलो लास्ट ग्रेवी बरी को अशें को वयर घालपाची आनी उरलो कोरिएंडर फिनिशिंगाक हिंगा हांवें थोडे फूड कलर केलो मिल्का मिक्स करून घायलाय नायरा बिरयानी घाता चोया रिएक्शन चोया तेगेले कशी आहा ती सांगा न्हू आं म्हाका चोय अनायरा आतां बिरयानी खावपा स्टार्ट केला चोय कशी आहा ती सांग म्हाका अनायरा पयले रायस खाता मागीर मटन ना रे 1 2 3 मटन ट्राय कर स्पायसी आहा रे ना स्पायसी ना मटन ट्राय करूया नाकी रेस्टॉरंटाक केल मरे तुवें बरें आहा मटन बरें सॉफ्ट जाला बेस्ट जाला बरें जे आर मागीर म्हाका सांग ओके बाय चोय हें येयलें आमगेलें इंगे गो चिप्स खावपा What do you want? Okay, I'll give you. Dada, could you give? Chal, Jay, huh? ओके बेस्ट Bye. So, आता हांव ट्राय कोता मुगेली बिरयानी ट्राय कर बेस्ट जाल्या न्ही रे बरें बरें जाल्या आनी मुगो आतां लोक म्हणटलो की हांव मुगले बिरयानी बरें जालें म्हणटा बट बेस्ट जाल्या बरें बरें जाल्या तूं सांग वेनीश कितें तें रेसिपी ब्लॉग केली हय रेसिपी केला बट हांव डिस्क्रिप्शनार रेसिपी घातलो चोयपा तुमकां टू गूड सारकी तूं फ्राय घालना रे लायक जाला ओके रेडीमेड मसाला होती केली फकत थोडोसो घायला हांवें थोडोसो चड घालना कित्याक टायम ना न्हू आमकां ना रे हा न्हू फास्ट केल्या हेचो हाली या चोय मुगे व्हिडिओ काड ही ब्लॉग तुमको दी म्हाका अरे बेबी यो बिरयानी हा यो बेगीन सांग म्हाका केस जाल ते सांग चल केस जाला बेस्ट जाला हा आलियाकूय लायक जाली बिरयानी मुगेली वयताय आमी शॉप वयताय तू कित जाय चॉकलेट जायी ओके आनो कित जाय ड्राइंग बुक मुगे खबर आसा नो ड्रॉइंग बुक प्लीज ये ट्रेसिंग बुक गो आज चलती है ना तू ट्रेसिंग बुक जाव आनी चोय आम वयताय आमगे सकल सुपर मार्केटी स्टोर आहा हिंगा कोदी साइड या कित मेळ्ळे रे तुका ग्लव्स घेयले ते कित करपाचे ग्लव्स क्लॅप कोताय ते विंटरा घालपाचे आत शी हातो न्हू तेका लागो ते दाडा घालून वयतलो कामा ते नाका आमकां
तुका अंकित दाखयता एश कोन गायपाची आणि एश कोन गायपाची हय शी हातोली न्हू रे आतां सो क्यूट आलू what you bought Nanisha? Wow, nice toy, baby toy. Nice. Toto? No, say no. I don't want this. गिफ्ट I don't want say. दादा माता तेच आम केले शॉपिंग आणि आम आतां वयता वयर न्हू रे चली आतां हांव तेंच ए कुकू आलू गिव मी वन चॉकलेट नो ताका चॉकलेट दिले थिंगा आनी हेचंय धर धर काम करू जाय धर धर दी म्हाका दी म्हाकाय बी दिलाय चॉकलेट यो हयचंय तांकां चॉकलेट दिले एमगे फेवरेट लेडी बग चॉकलेट्स आणि लॉलीपॉप कम लेट्स गो आणि चंय बसोन लॉलीपॉप खाताय दाडा ओपन कोता टॉय मामा आय गो मंदारीन अशें मंदरीन मॅन्डरीन Mandarin. Alu, what is this? Which lollipop? स्ट्रॉबेरी Okay, I'll eat. मंदरीन टॉय मेळा आणि स्ट्रॉबे हे आणि मामाको दिला लॉलीपॉप टॉय दाडा ओपन कोत न्हू चायनीज बेबी मेरे चायनीज बेबी गेलेला गेला केसो आसत तो ओके आणून प्लशी गेल मरे किती सॉफ्ट गो मामा ते पिडकोतले ओय दुदू बिहा ते गेलो माझ्या पोटी बिहा पोटी इंगे दाखयता पिडकोत ते घालपाचे इंगे एस्को आणि माय फीड कर बेबी आलू दुदू पिवयता रे बेबीकू एस्को ओय जल्दी दाखव ओके आलू सी व्हॉट इज योर बेबी नेम हे ओय काढपा जात रे घे आलू व्हॉट इज योर बेबी नेम तू देता आओ यांचं दूध पिवयत बाय तो जायो तो तू दो आकर लग ये बसो इसको बसो पॉटी करते इसको बसो तुम बसते इसको बसो देखा ओके आलू ऐक रे आलू आलू व्हॉट इज योर बेबी नेम बेबी नाम कितने कोण पते करू हां पॉटी ते पोटी केलं गे हेंगे फ्रूट्स लो स्पून गो आणि मामाम दिपा तेका अलिया सांग रे बेबी नाव कित रे अरे बेबी नाव किती बेबी नाव फ्रूट्स नाही कधी तो कोण सांग फ्रूट्स आहे म्हणून ओय बेबी नाव किती बेबी नाव किती गो आता मग व्लॉग एंड करताय मेटची तुमका नेक्स्ट शोगा until then मोगासू आणि विसरा ना काय आमगे चॅनल सबस्क्राइब करा